National Cyclone Risk Mitigation Project 2, the construction of the Multipurpose Cyclone Shelter at Pilerne. And the second, 30 MLD raw water supply pumping station at Kalangut on Pilerne irrigation canal at Kalangut. एका प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन आणि दुसऱ्या प्रोजेक्टाचा फाउंडेशन स्टोन. या सोहळ्याक आमच्यामध्ये असतात आमचे WRDचे मिनिस्टर बाब फिलिपनेरी, आमचे RDAचे मिनिस्टर बाब मायकल, एक्स-MLA बाब जयेश, बाब कार्तिक, ZP अध्यक्ष, बाकीचे सगळे सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच, म्हणजे समोर असलेले म्हणजे मीडिया फ्रेंड्स आणि खास करून हो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्ह घेवपा खातीर म्हणजे WRD डिपार्टमेंटाचे स्टाफ बाब घंटी आणि आमचो बदामी आणि त्याची पुराय टीम. सगळ्यात पहिली म्हणजे नॅशनल मिटिगेशन सायक्लोन शेल्टर वो वर्ल्ड बँकेच्या अंतर्गत तो प्रोजेक्ट अप्रॉक्सिमेटली 3 crores of rupees वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. सेकंड प्रोजेक्ट आम्ही वो इनॉग्रेशन करता. अशा पद्धतीचे ऑल टुगेदर 12 सेंटर आम्ही बांधता. सगळीकडे कोस्टल बेल्टात मेळून 12 सेंटर बांधता. तितूंतले दुसरो प्रोजेक्ट आम्ही आज उक्तावण करता. उरलेले 10 प्रोजेक्ट हे आमच्या कंप्लीशन स्टेजीचेर आसा. एक्सेप्ट 10 प्रोजेक्ट आम्ही पुराय करता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. कंप्लीटली फंडेड बाय द वर्ल्ड बँक. स्टेटीच्या एकूय फंडांतलो न करता आमी हें कित्याक सांगलें, विजनरी नजरेंतल्यान पळयता आसतना म्हणजे राज्यांतल्या कचऱ्याचें मॅनेजमेंटूय आमी एके वटेंतल्यान करता, राज्यांतल्या लोकां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटूय आमी करता. रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, घर आसतलें, एवरीथींग. आणि त्याच बरोबर इन फ्युचर केन्ना तरी सायक्लोन आयलो, केन्ना तरी डिजास्टर जालो, केन्ना तरी फ्लड आयलो जाल्यार आनी केन्ना तरी व्हडल्या प्रमाणात अर्थक्वेक आयलो जाल्यार सुद्धा अशा पद्धतीची शेल्टर होम्स आमकां जाय. ह्या विजनरी नजरेंतल्यान ही तयार केल्ली शेल्टर होम्स आसा. हांव खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता म्हज्या एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ WRD डिपार्टमेंटाच्या टिमीचे की जेंच्यांनी वर्ल्ड बँके कडेन हो प्रोजेक्ट धाडलो आणि ऑलमोस्ट म्हणजे 12-36 मोर दॅन 50 crores of rupees वी आर स्पेंडिंग ऑन दीस प्रोजेक्ट. हाका विजन लागता, कारण अशा पद्धतीचो विचार करपाक फ्युचर डिजास्टर केन्ना जावचो न्ही, बट तो जालोय सुद्धा आसत जाल्यार ताच्या खातीर कितें प्रोविजन आसची. आणि त्याच बरोबर आतां आमी जो अलार्म आमी कितें म्हणटा ताका एमर्जन्सी अलार्म आतां आमी जो वाजोवन दाखयलो म्हणजे इन केस खंयसरूय अर्थक्वेक जरी जालो जाल्यार कोस्टल बेल्टांतले लोक सगळ्यांनी मूव करून ह्या सायक्लोन शेल्टरांत येवचे आणि हांगा फक्त बेश्टेच येवन रावचे ना. तांची सगळी वेवस्था म्हणजे जाका जाय ते किचना पासून टॉयलेट पासून ताची न्हिदपाची, रावपाची, जेवपाची, खावपाची 100% वेवस्था 500 पेक्षा चड लोकांची ह्या सायक्लोन शेल्टरांत जावपाक शकता. पुराय ह्या परिसरांतल्या कोस्टल बेल्टाक हे उपयोगी ठरता. त्या खातीर हांव खरोखरूच अभिनंदन करता म्हणजे WRD डिपार्टमेंटाचे. इवन दो कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि आमचे इंजिनियर्स त्यांच्यानी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम म्हणजे आमचे हांगासरले एट प्रेझेंट इट इज एन झेलिकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड आणि त्याच बरोबर हे कॉन्ट्रॅक्टर्स एजन्सी आसा त्यांच्यानी हो प्रोजेक्ट रेडी केलो. तांचें अभिनंदन करता. आमी जरी दिसाक 2-2 प्रोजेक्ट जरी आतां इनॉग्रेट करचे म्हटलें जाल्यार आमकां दीस कमी पडटले. हांव खरेंच सांगता म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट लागता म्हणा दिसाक 2 केले जाल्यार सुद्धा दीस कमी पडटा. पण एनी हांव आमी कोविडाच्या खातीर थोडोसो आमकां उशीर जालो, बट ज्या स्पिडीन आमी कंप्लिशन करप, फाउंडेशन स्टोन घालप, गोंय राज्यांतल्या लोकां खातीर अशा पद्दतीचें बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. बाब फिलिपनेरी उलयता आसतना ताणें आपल्या सिंगल WRD डिपार्टमेंटच्या मार्फत अशा वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी थोड्या दिसांनी आमी तेजे उक्तावणी करपाचो आसा, लोकां खातीर दिवपाचें काम आसा. हे सरकार जे सांगता तें काम करता अशा पद्धतीचें हें सरकार आसा. ताणें सजेस्ट बाब फिलिपनेरी सजेस्ट केल्या त्या प्रमाणे हे सगळ्या पंचायतीची जबाबदारी आसा, सगळ्या आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची जबाबदारी आसा. हें चडांत चड कामा खातीर युटिलायझेशन हाडचें. आमी खंयचोच प्रोजेक्ट आमचो बांदून बंद उडोवंक ना. पयलींच्या सरकारांनी बांदलेले प्रोजेक्ट बिना यूज मोडून गेल्ले आसा, जाय जाल्यार हांव दाखयता, बिना वापरता मोडून गेल्ले आसा. त्या खातीर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, जिल्हा पंचायत आनी कमिटी सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर रेंटल दिवपा खातीर आमी रेडी आसा. तुम्ही मॅनेजमेंट तुम्ही करपाचें, मेंटेनन्स तुम्ही करपाचो, भितरलें रेंटूय कलेक्शन करपाचें, तेजें उदक बील आसतलें, लायट बील आसतलें, हाजोय सगळ्याची
इवन दो सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आपलो डे टू डे आपलो प्रोजेक्ट रेडी करपा खातीर, प्रॉडक्ट रेडी करपा खातीर, इवन दो ह्या परिसरात येवपी जे कोण टुरिस्ट आसतले तांकां जर टेम्पररी यूज डे टू डे बेसिसाचेर ताका येवन हांगासर आपण टॉयलेट बाथरूम यूज करता त्याच्या खातीर रेव्हेन्यूय घेवपाचो, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. आमी जशें म्हणटा इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जर आमी दिलें जाल्यार तें मेंटेन उरचें ना. तो त्याची कमिटी थारोवचें आनी बऱ्यांतलो बरो उपयोगान हे प्रोजेक्ट हाडचे. हांव ह्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता. हांव खरोखरूच म्हणजे परत एकदा म्हणजे आयच्या दनपारच्या वेळार सुद्दां तुमी हांगासर जमले, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी आयचो प्रोजेक्ट आमच्या बरोबर बाब जय साळगांवकर ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक्स MLA आसा, त्यांनी विजनरी नजरेंतल्यान सरकाराक तेंको दिता आसतना आमच्या बरोबर आयला. तुजेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच रित्या आमकां मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गांवांतल्यान आमकां तयार करपाक सगळ्यांचे सहकार्य लाभतलें. इतकें सांगता म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.